गेले हाजे पयलीं मंत्र्यांनी अशी बेताल वक्तव्य केल्या कळ्ळें तुका. त्या मंत्र्याक दिल्ली व्हरून समजावन धाडले परत. गोविंद गावडे आतां जेन्ना उलयलो पळय तेन्ना पक्षी शिस्तीचे जेन्ना विशय येता हे लोक पक्षी शिस्तीक बसतले. आतां हे जे थोडे गलेलठ्ठ मंत्री आसा पळय जांचो भारतीय जनता पक्षाच्या ना ऑर्गनायझेशना कडेन संबंध आसा ना आयडियोलॉजी कडेन संबंध आसा ना तांच्या संस्कृती कडेन संबंध आसा, हांकां अकस्मात पक्षी शिस्त कशी येतली? तांकां पक्ष शिस्त येवं शकना. आनी फाटल्या कांय वर्सांत तूं जर प्रमोद पळयलो जाल्यार सरकारांतल्या अनेक मंत्र्यांनी आमदारांनी वेळोवेळार मुख्यमंत्री असो टार्गेट केल्ले आसा आनी बाकीच्या मंत्र्यांना खूब केल्ली आसा. उदाहरण आमी गोविंदाचें जर घेवपाक गेले जाल्यार गोविंदान हाच्या पयलीं कितकीशीच हें केल्या न्ही. रमेश तवडकर वांगडा ताचे परत परत पेटलेले आसा. सुदीन ढवळीकराक देखीत नात ते ढवळीकर भाव ऑफिसरांकय हें करिनात ते. सो तूं अटल सेतूचो विशय काडलो ताणें तेन्ना स्टेटमेंट केलो. पूण प्रत्येक वेळा सांबाळपी कोण आशिल्लो ताका? डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री. ताका सांबाळटालो आपले दोगां ते मित्र म्हणटले. हांवें म्हणून तुमची मैत्री कितली गड आहा ती. सो आयजूय ताका दिसता गोविंद गावडेक आयजूय दिसलें की आपणाक प्रमोद सावंत सांबाळटलो म्हणून. पूण म्हाजें जें रिडींग आनी जें आमी फाटले 2-3 दीस आमी जर पळयता जाल्यार म्हाका दिसता की दामू नायक आसो किंवा नरेंद्र सावयकर असो सदानंद तानावडे असो सगळेच हे फावटी गोविंद गावडेच्या विरोधात गेल्या. आनी जेन्ना सगळे तुज्या विरोधात वयता तेन्ना म्हाका दिसता की हेतून सांबाळपाक खूब मुश्कील आसा, वाव कमी आसा. सो ह्या 2-3 दिसांत जर गोविंद गावडेचेर कारवाय जाली जाल्यार हेंच्यांनी सिरियस घेतला बीजेपीन अशें म्हणचें पडटलें. आनी जावं ना जाल्यार गोविंद गावडे जें कितें उलयलां तें खरें आसा हें सगळ्यांक मानचें पडटलें. म्हाका फायनल जॉयल व्हेरी क्विकली ही पक्ष शिस्त पार्टी डिसिप्लीन आहा पळय हे लोक पार्टी डिसिप्लिनाक बसतले भायल्यान हाडल्या ते सगळे. No, it's not a question of party discipline. Party discipline आता त्यांची येईल. But then it is very surprising that in a party setup like BJP, such things have happened. That is where the entire interest is. Suddenly there is some kind of a dissent within the party. And also Govind Gaवडे so मनीस उठता आणि एक टीका करता. त्याच्यात तो सगळो इंटरेस्ट काँग्रेस गव्हर्मेंट टायमार हांवें तेन्ना कवर केला उठ सूट हे आसतालें कितें तरी कोणाक खंयच्या मंत्र्याक काडून उडय कोण हाजेर टिका करतालो तो कल्चर आतां बीजेपीन येयला. त्या खातीर जाल्यार तेच लोक बीजेपीन आहा तेच लोक सरकारान हे आसा. सो काँग्रेसीचो कल्चर बीजेपीन येयला. नो बट दॅट इज मॅनेज्ड fairly well. म्हाका केन्ना म्हगे कांय पत्रकार मित्रच म्हणटात की जेन्ना आयची बीजेपी जेन्ना दिगंबर कामत सरकाराचेर टिका करता तेन्ना ह्या दिसांनी तुका लक्षांत आयिल्लें आसतलें की ती कमी कमी जायत केलो म्हण टिका त्या काँग्रेस सरकाराचेर. कारण ते सगळे जाण सद्याक बीजेपी आहा म्हणून. तातले कांय जाण मंत्री आहात कांय जाण बीजेपीचे आमदार आहात. सो तांकां जर टिका केली जाल्यार ती स्वताचेर टिका केल्ल्या भशेन सद्या दिसतली. अशी एक विचित्र परिस्थिती गोंयची राजकारणां भितर तयार जाल्या. तातूंत भितर आतां हें खंय पावता कारवाई आनी बिरवाई हें पळोवचें पडटलें.